देव बरो दीस देव भुरग्यानो मुर्तीकार कुंकळेकार ह्या पाठाचो शिकयल्लो भाग वाचलो न्ही तुमी. आतां उरिल्लो पाठ आयज शिकुया. एक दीस विष्णूने शाळेंतलीं पुस्तकां कडेक दवरून मातयेची खेळणी करपाक सारको गुल्ल जाल्लो, म्हळ्यार मग्न जाल्लो. इतल्यान ताचो बापूय घरा आयलो आनी ताका पळोवन, मातयेन काम करता तें पळोवन ताका विष्णूचो खूब राग आयलो आनी ताणें ताका खूब रागान तापयलो. पूण हो विष्णू जसो जसो व्हड जावपाक लागलो न्ही, तशी तशी मुर्ती कलेन म्हणजे मूर्ती घडोवपाक सुदारणा दिसूंक लागली. आतां तो व्हड जाता जाता बऱ्यो मुर्ती करपाक लागल्यो. आसा तश्यो ओड लावण्यो म्हणजे मनाक ओड लावपी आसा तश्यो मुर्ती करतना तो न्ही भानार उरनाशिल्लो. भानार उरप ना म्हणजे भूक ताण सगळें विसरतालो. दिसूय भर तो मुर्त्यो घडोवपाच्या कामानूच रमतालो, भितरूच ताचें मन आशिल्लें. देखूनच आतां ताच्यो मुर्त्यो पळोवंक लोक अजापीत जाताले. लोकांक अजाप जातालें, कितल्यो बऱ्यो मुर्ती करता म्हणून लोक अजापताले. ताणें अश्यो कितल्योश्योच मुर्ती तयार केल्ल्यो. आतां ताणें खूब मुर्ती तयार केल्ल्यो. कितल्योश्योच म्हळ्यार जायत्यो खूब. दांत्यार दळपी बायल, गुडगुडी ओडपी जाणटो, खांदार नांगर घेवन वचपी शेतकामती, अशे कितलेशेच पुतळे ताणें आतां तयार केल्ले. म्हापश्यां, पणजे जाल्ल्या प्रदर्शनांनी ताणें आपलीं आतां चित्रां दवरलीं आनी तातूंत ताका जायतीं इनामाय मेळ्ळीं. इनामां म्हळ्यार बक्षिसां. अशे तरेन दिसान दीस म्हळ्यार आतां दीस वता तशें तशें ताचें नांव गोंयभर जावंक लागलें. गोंयभर ताचें नांव फामाद जालें. बऱ्यो मुर्ती करपाक लागलो न्ही, कितें काम बरें केलें जाल्यार नांव आमचें फामाद जाता. तर ताचें नांव आतां गोंयभर जालें. तेन्नाच्या पुर्तुगेज गव्हर्नराच्या कानार ही गजाल पडली. तेन्नाचे म्हणजे विष्णू कुंकळेकर आशिल्लो न्ही ल्हानपणांत, तेन्ना हांगासर गोंयांत पुर्तुगेजांचें राज्य आशिल्लें न्ही, म्हणटकूच पुर्तुगेजाचो गव्हर्नर, ताका ही गजाल कळ्ळी. कसली गजाल कळ्ळी की विष्णू बऱ्यो बऱ्यो मुर्ती करता ही. ताणें कुंकळेकाराच्या घरा वचून सगळ्यो मुर्ती पळयल्यो. गव्हर्नर तांगेर गेलो आनी ताणें मुर्ती करून दवरल्ल्यो न्ही, त्यो सगळ्यो पळयल्यो आनी तोय बी अजापरीत जालो. ताकाय अजाप जालें. ताणें कांय चित्रां घेवन ती आपल्या देशांत धाडलीं. पुर्तुगेजांचो देश पोर्तुगालाक धाडली. हाका लागून ह्या कलाकारांच्या मुर्तींक भायल्या देशांतल्यान मागणी येवंक लागली. आतां भायल्या देशांत पावल्यो तेज्यो मुर्ती, पुर्तुगालाक पावल्यो आनी आनिकूय भायल्या देशांत तेज्यो मुर्तींक डिमांड येयलो, मागणी येयली. अमेरिका, फ्रांस, जपान ह्या देशांनी ताच्यो मुर्ती आतां खपपाक लागल्यो. विक्री जावंक लागली म्हळ्यार खपपाक लागल्यो. गोंय स्वतंत्र जातकूच विष्णू कुंकळेकाराची आख्ख्या भारतभर नामना जाली. आमचें गोंय पुर्तुगेजांच्या हातान आशिल्लें न्ही, तें जेन्ना स्वतंत्र जालें, केन्ना जालें खबर आसा तुमकां? 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमचें गोंय स्वतंत्र जालें न्ही. ताका लागून आमी वर्साच्या वर्सा 19 डिसेंबराक बावटो वयर चडयता. तर हो गोंय आमचें स्वतंत्र जातकूच ताचें नांव आख्ख्या म्हळ्यार सगळ्या गोंयानूच न्ही, तर आतां भारतांत प्रसिद्ध जालें, फामाद जालें. व्हड कलाकारांचो वर्सान वर्स प्रजासत्ताका दिसा भारत सरकार भोवमान करता. जे कलाकार आसा न्ही, बरे नाटककार जावं बरें काम करपी, बरें कितें केलां, नांवाजतें आसा न्ही, त्या कलाकारांचो 26 जानेवारीक दिल्लीक व्हरून भोवमान करतात, सन्मान करतात. तर 26 जानेवारी 1967 ह्या वर्सा भारत सरकारान विष्णू कुंकळेकाराचो मानपत्र, रौप्य पदक आनी 1000 रुपया दिवन
भोवमान केलो. तर पयलेच फावटी हो भोवमान आमच्या गोंयच्या मनशाक दिल्लीन पयलेच फावटी हाणें घेतलो. कुंकळेकाराक तो फावो जालो. कितें मेळ्ळें ताका? मानपत्र म्हळ्यार सर्टिफिकेट, रौप्य पदक म्हळ्यार मॅडल आनी कितले पयशे? 1000 रुपया. हें दिवन ताचो सन्मान दिल्लीक जालो. आनी हो भोवमान मेळोवपी विष्णू कुंकळेकार हो पयलोच गोंयकार आशिल्लो. ताच्या पयलीं गोंयान कोणाकूच असो भोवमानाचो मान फावो जावंक नाशिल्लो. तर ह्या मातयेचें काम करपी मुर्तीकाराक तो फावो जालो. कितली अभिमानाची गजाल जावन आसा ही. आमकां खूब अभिमानाची गजाल ही गोंयकारांक, की गोंयकार तो विष्णू गोंयकार आशिल्लो आनी पयलो मान ताका फावो जालो. गोंयान पयलो मान ताणें मेळयलो. तुमी केन्नाय म्हापश्यां गेले जाल्यार, तुमी म्हापश्यां वयता न्ही तुमच्या मामी डॅडी वांगडा, तेन्ना तुमकां गांधीजीचो फोटो तुमी पळयलाच आसतलो स्टॅच्यू. बशी सगळ्यो ताका रावंड मारून वयता न्ही तो. आनी बाजारान शकुंतलेचो अशे 2 पुतळे तुमकां पळोवपाक मेळटले. पळोवंक ना जाल्यार पळोवंक शकता तुमी. मम्मी डॅडी वांगडा वयतली न्ही तेन्ना पळयात, आजुनूय ते 2 पुतळे आसा. हे 2 पुतळे कोणें तयार केल्ले जाणा? हे 2 पुतळे विष्णू कुंकळेकारानूच केल्ले. जे तुमकां आतां दिश्टी पडटा न्ही ते विष्णू कुंकळेकारानूच केल्ले. समजलो न्ही सगळो पाठ? तर पाठ वाचात आनी नवीं उतरां आसा न्ही तीं बी शिकात आनी तुमच्या क्लास वर्कबुकार बरयात. आनी ताच्या सकला जापो दियात म्हणून आसा. 5 प्रश्न आसा तेय बरोवन ताचे जाप बरयात. देव बरें करूं.